आज आम्ही जिल्हा पंचायतीच्या तर्फे हांगासर सावळ्या पिळ्यान हांगासर पॅडाचे ब्युटिफिकेशनचे काम आमी हातान घेतलेले आसा आणि हे काम जे आसा ते टोटल तेजो एस्टिमेट सादारण 5.5 लाख सुमार आसा। हे पॅड आणि तशेंच एक शेडीचे काम करपाचें आसा, सो दोनूय मेळून सादारण 5.5 लाखाचो एस्टिमेट आसा। सो हे काम करपाक आमकां गांवच्या हांगासरल्या स्थानीक लोकांची खूब मागणी आसली, खूब तेंप जालो ते सांगताले म्हाका, आनी हे काम आयज आमी शुभारंभ केल्लो आसा म्हणून खूब उमेद जाता। तशेंच हे काम करपाक लागून म्हाका पिळन पंचायतीचे बरें सहकार्य मेळ्ळें, तेंचें काम करता आसतना बरें सहकार्य मेळटा आणि खास करून म्हाका सांगूंक दिसता हांगासरले लोक डेव्हलपमेंटाच्या बाबतींत खूबच जागृत आसा। ते आमकां एज अ पंचायत मेंबर, सरपंच म्हणून सरपंचाक किंवा जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून म्हाका एक वेगवेगळी कामां सांगत आसता आणि आमकांय ते करपाक खूब बरें दिसता। आमी जिल्हा पंचायतींच्यान हे पॅडाचें काम हांगासर घेतलें, त्या शिवाय शेडीचें कामूय हातान घेवपाचें आसा। आमी सावळ्या पिळण हांगा विठ्ठल रुक्माई देवस्थाना तशेंच हांगा राष्ट्रोळी देवस्थान हांगा एक पॅड बांदपाचें काम आमचो जिल्हा पंचायत सदस्य रुपेश नायक हेंच्यांनी हातीन घेतलेलें आहा। खूब उमेद दिसता अशा तरेचे आमी खानाक खान लावन हातीक हात धरून भरपूर ह्या गांवचो विकास करपाक लागून सगळ्या लोकांच्या सहकारान आमी फुडें सरता। पंचायतूय खूब विकास करता, डेव्हलपमेंट चालूच आसता। तेज्या तरेन झेडपी रुपेश हेवटेनूय भरपूर कामां हांगा जाल्लीं आहा, तेणी सांगल्या तशी। देवान असोच आमचेर बरो आशिर्वाद ठेवचो आनी भरपूर कामां आमच्या हातीन जावची, लोकांचो सपोर्ट मेळटा। फुडल्यान आतां देवस्थानाच्या फुडल्यानूच एक नालो आहा, ह्या 2-4 दिसां भितर त्या नाल्याची साफ सफाई जातली। सायडीक एक रिटेनिंग वॉल पंचायतीन हालींच केल्ली आहा, झरीचें काम जाल्लें आहा, ओलवाड्या हेजे कडेन रिटेनिंग वॉल जाल्ली आसा देवळा कडेन। अशें कंटिन्युअस एक प्रोसेस हा डेव्हलपमेंट हो पिळण वाठारांत चालूच आहा। हेजें श्रेय सगळें आमच्या लोकांक वयता आनी जे मार्गदर्शक म्हणटा जे आमचे सिनियर सिटीजन्स आसता, आमचे टिचर्स आसता, हे आमचे गुरू कशे अरुण सर हांगा आहा, ते आमकां सदांच मार्गदर्शन करता, बरें काम करा तुमी, सरा फुडें आमी तुमच्या वांगडा आसा। एक आमचें मनोबल वाडयता, हितून आमकां एक कामां करपाक एक आमकां एक बरें स्फूर्ती मेळटा आनी आमी अशीच कामां चालूच दवरतलीं। हांव हांगा तुमकां एक उतर दिता, तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हे म्हाजे ग्रामस्थ तेंच्या सहकार्यान कामां चालूच, ही कामाची धडाडी ह्या पिळणान ही चालूच उरतली। तेज्या बरोबर साफ सफाई हेजो सगळ्यांचो सहकार्यान हे सगळीं कामां जाता। हे दोन आसा, रुपेश नायक जिल्हा पंचायत आनी सरपंच, हे 2 खांबे आसात। आनीक 2 खांबे आसात, लोकांचो एक खांबो सगळ्यांचो आनी आमचे पंचायत मेंबर एक खांबो, म्हणजे 4 अश्यो पाटी अश्यो लागलेले आसा आनी त्याचेर एक बिल्डींग तयार जाल्ली आसा आमच्या डेव्हलपमेंटाचो। हे 4य खांबे इतले काम करतात, म्हणजे सगळे आपले तांकां श्रेय ना पूण ते लोकांक सुद्दां श्रेय दितात, पंचायत मेंबरांक सुद्दां श्रेय दितात आनी बरी कामां करतात। सावळ्यान तर आमची खूबच कामां जाल्लीं आसा। हांगा पळय आतां राष्ट्रोळीचें काम रुपेश नायक करता, मागीर ताणें एक फुडें माठो घालता देवळाच्या समोर पायपाचो। तशेंच ताणें आमच्या देवस्थानाक महारुद्र अमरेकराक सावंड सिस्टम दिल्लें आसा, जनरेटर दिल्लो आसा। सरपंचान तर निसर्गाचो वेगळोच हें करून दवरलेलो आसा, परिवर्तन केलें, रुपांतर केल्लें आसा, झरीचें रुपांतर केल्लें आसा। तशेंच रिटेनिंग वॉल आनी कशी कामां सांगता ती करतात। म्हणजे सावळ्या बद्दल तांकां एक वेगळोच प्रेम आसा, पिळणा बद्दल तांकां वेगळेंच प्रेम आसा। सगळी कडेन डेव्हलपमेंट चलता पूण हो आमचो प्रेम, आमची फ्रिक्वेन्सी जी पळय आसा, आमचे वायब्रेशन्स पळय जे लोकांचे आसा त्यांचे वायब्रेशन आमकां पावता पळय, ते सामकें एकदम मिलाप जाता, लोकांचो सिंक्रोनायज जाता आनी हितून आमचो डेव्हलपमेंट जाता।